श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यासरघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कारू. हांव अनुपमा शणै. आज आमी भगवद्गीतेचे 110, 111, 112 श्लोकाचे म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 12th, 13th, 14th श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण पळोवया. फर्स्ट 12th श्लोका. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. मनशाले चांग कर्मान देवतागण संतुष्ट जाता ती आणि ताण कसनी निमगूच फुडेची ताका जाय जाल्यार दिवन तृप्त करता ती. आतां देवा लागच्यान मेळ्ळेल्यांतुल्यान कसनय रिटर्न करना तशी पुरे स्वताचे उपभोग केल्ले म्हूण जाल्यार ताका चोरू म्हणटा ती. चिके विवरण कोण सांगचें म्हूण जाल्यार आमी कसनय दिल्ले शिवाय आमकां कांय मेळना हे प्रकृती नियम. म्हणूची चेडवांक सान दाखोवन दिवचे अभ्यास लावका आणि दान बुद्धीन मेळचें आनंदाचें शिक्षण दिवका. अशें केल्ल्या कारणान कसनय दितना अपेक्षेची भावना आसना आणि तेंची यज्ञ म्हणून घेता. आतां हांतू दान दितनाचे आनंद तरी मेळताची शिवाय ताजे ओटूची प्रसन्न जालेले देवता गणाले आशिर्वाद मेळून सर्व इष्टाभोग प्राप्त जाता म्हळ्यार इच्छा प्राप्ती जाता. द देवास नरिश्ड बाय सॅक्रिफायसेस विल गिव यू द डिझायर्ड ऑब्जेक्ट्स. Indeed, he who enjoys the objects given by devas without offering them in return is certainly a thief. This verse explains the spirit of selfless action and the cosmic cycle of give and take. आता नेक्स्ट श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 13. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. जो मनुष्य आपल्या सत्कर्मांतुल्यान मेळ्ळेलें फल सर्वांक दिवन डिस्ट्रिब्यूट करून अखेरीक भरलेलें प्रसाद रूपान सेवन करतकी तो श्रेष्ठ पुरुष आसता. तागेल ह्या स्वभावा निमित्तानची तो सर्व पापांतुल्यान मुक्त जाता. तेंची जो कोण केवल स्वतःल पोट भरचे खातीर अन्न तयार करून कोणाकय दिना तशी एकलोच उपभोग करतकी तो स्वतः आपणाले पापकर्माचे संचय करता आसता आणि पापी म्हणून घेता. द गुड who eat the remnants of sacrifices are freed from all sins, but those sinful ones who cook food only for themselves eat only sin. Next श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 14. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. जगांतू जीव उत्पत्ती कशी जाता म्हूण ह्या श्लोकांतू सांगा. जीवोत्पत्ती खातीर अन्न आहार जावका. अन्न मेळका जाल्यार पर्जन्य म्हळ्यार पावस जावका. पावसा खातीर यज्ञ कार्याचें अगत्य आसा आणि यज्ञ मनशाल सत्कार्या निमित्तानाची संभव आसा. हें एक प्रकृतीचेंची नैसर्गिक चक्र आसा. चांग कर्मा निमित्त यज्ञ, यज्ञा निमित्त पर्जन्य, पर्जन्यान आहार, तशेंची आहारा निमित्त जीव उत्पत्ती जाता. All living beings are nourished by food
and food is produced by rain. Rain is produced by the performance of sacrifice, that is yajna, and sacrifice arises from prescribed duties, that is karma. आजीक हांगा राबोया मुकावेल नेक्स्ट एपिसोडांत ऐकुया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.